मोगाचें न्हू एक फावटी हांव म्हज्या घरा लागीं गुड्यार भोंवन आसलो. सेमिनारींत हांव गांवां गेल्लो ब्रदर हांव. तेदो चड असल्या मागण्यांत हांव नातल्लो कॅरिस्मॅटीक. जाल्यार थंयसर एकली पालो खातर नासली. ती म्हाका पळोवन म्हाका आपय लागली आनी म्हाका पटलून तर रडली. हांवें चिंतलें कित्याक रडटा. आनी उपरांत ती म्हणाली तूं सेमिनारी गेलाय, म्हजी धूव काजर जालां, भुरग्यांचे देणे ना, तूं सेमिनारी गेलाय, देवा सांगत आसाय कॉपेलांत बोपय सक्रामेंता मुखार आराधना करताय, म्हजे धुवे खातीर महाग, म्हजे धुवेक एक भुरग्यां जायचे काजर जावन ताका 10-12 वर्सां जालीं, भुरग्यांचे देणे नासतना सगळें ताका वांजणी म्हण आपयतात, गोड्ड म्हण आपयतात, ताका भारी बेजार जाता, ताका जिवीतच नाका म्हण जाता, तुवें मागल्या ताका भुरगें मेळटा, महाग तूं रडोन तिणें सांगूंक सुरू केलें. म्हाका न्हू हांव तितलें मागलो न्ही, पूण जाल्यार थंयसर फातर आसले त्या गुड्यार, जाल्यार हांव दिमयेर पडोन थंयसर त्या म्हज्या मोगाच्या एका स्त्रियेच्या दुकान सांगता हांवें मागणें केलें. मोगाचें मागणें केलें, ताजे उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत सेमिनारी आयल्या उपरांत तें सोडास म्हाका बोपय सक्रामेंता मुखार हांवें मागलें. मोगाचें थोडे म्हयने जायत जाल्यार म्हाका वय फोन आयलें, तुवें त्या दीस मागलें, त्या म्हज्या दुयेक बरी खबर आसा, देवाक हांव अर्गां आनी होगलाप, थंयसर तूं देवाक अर्गां आनी होगलाप दी. मोगाचें आनी एक फावटी हांव रजेर येता आसतना तिच्या भयणीच्या दुयेक भुरगें आसलें, सांगाता देवाक अर्गां आनी होगलाप दिली. मोगाचें अत्रे घान देवा लागीं मागल्या वेळार देव आमचेशी बागवाता. देव सरकार आसा न्ही, ताणें सकला वळय जाल्यार कालगरजे बागवाजे बागोवन आमच्या उल्याक तो खान दिता. पूण मोगाचें तसल्या भावार्थान आमी सर्गींची दारां बडोवन मागोवंक आमी शिकासी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं. वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सतमाना. सामार्काचो वांजेल आवस्वर 1 वळ 14 आनी 15. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 1 वर्स 14 and 15. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो, सर्गीचो उमाळो. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो, सर्गीचो उमाळो. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो, सर्गीचो उमाळो. बदल 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 जिणी तुजी बदल, बदल 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 जिणी तुजी बदल. भोव मोगळा सर्गींचे बापा, तूं आमकां उलो दिताय. जॉयल प्रवादी मुखांत आवस्वर 2 वळ 12. प्रॉफेट जॉयल चॅप्टर 2 वर्स 12. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून पाटिये. कम बॅक टू द लॉर्ड युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट. पळय सर्गींचे बापा, सगळ्या आमच्या काळजान तुजेशी पाटी परतूंक आमकां तूं कृपा दी बापा. आमच्या सोडवणेचे दीस नियाळ करूंक आनी संभ्रमूंक तूं आमकां पाश्यावांचो हप्तो जमी जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां संकश्टाची चरित्रां नियाळ कर. ताच्या कश्टां ती आमची सोडवण मेळ्ळ्या ती ध्यान करूं नियाळ करूंक आनी ताच्या कश्टांत थंय
ताच्या मरणा पर्यंत ताचे थंय एक जावंक आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाची पदवी आपणावंक आमकां हर एकल्यांत उलय दिताय बापा. कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत तूं आमकां तुजें तें राजी करून घेताय, सर्ग उक्त करताय आनी तुज्या समेत सासणा जिवांचे भाग फाव करताय. तर बापा दिव्य वाणी ह्या लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जावच्या सर म्हज्या भावांचेर भयण्यांचेर ह्या वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर बेसांव घाल बापा. सर तांच्या गरजांनी पाव बापा. पिडेस्तांक गुण कर, कश्टांतल्यांचे कश्ट हळू कर. जे कितें तांचे काळजाचे अत्रे घेवन आयल्यान त्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव बापा. तांच्या वेपार वैवटाचेर, तांच्या उद्योगाचेर, तांच्या शिकपाचेर, तांच्या येवजणेचेर तांणी हाती घेतल्या हर एका वावराचेर आशिर्वाद घालून विशेश जावन तांच्या काजारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत, तांच्या अभ्यासांत बापा तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल. तांकां प्रगती, अभिवृद्धी, ग्रेसकाय, सवलत्यो जे कितें ह्या संवसारांत जिवंक गरज आसा तें सगळें दी. आनी वर्तताना बापा तुज्या हाजरपणाची धादोसकाय तांकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्त मारिफात, जो खरो देव तुज्या समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन, आमेन, आमेन. देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक. कशें आसात मोगाच्यान तुमी? ह्या वर्साचे प्राचीत काळ अखेर जावन आयलो आनी पास्कां बेस्तेच आसतना तुमकां हर एकल्यांक भागी आशिर्वादांचें कुरपेचें पास्कां बेस्त म्हणजे समियाच्या पुनर्जिवंतपणाचें फेस्त हांव मागतां. सांगातास समिया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांतय देव तुमच्या सर गरजांनी पावोवन दी म्हणून हांव मागतां. आयच्या नियाळाक किर्तनाचो बूक 33वा वसोर 20वी वळ म्हणटा. साम 33:20. आमचो आत्मो सुरेस्पराची वाट पळोवन आसा, तोच आमचो आधार आनी ढाल. आमचो आत्मो सुरेस्पराची वाट पळोवन आसा, सर्वेस्परस आमचो आधार आनी ढाल. मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमकां आशिर्वादां मेळना जाल्यार आमी राखून रावता. खंयच्याक आमी राखून रावता? हो सरकार बदल्ल्यार म्हणी बरें जायत गी म्हणून चिंता. थोडे फावटी आमी चिंता आतां आर्थीक परिस्थिती बरी ना, द इकॉनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट ओके, देर इज अ स्लॅग, देर इज अ डिप्रेशन. हां केदाळा इकॉनॉमीक परिस्थिती बरी जाता, आर्थीक परिस्थिती जाता, तेदाळा म्हाका आशिर्वाद मेळत कोणना. थोडे फावटी आमी चिंता आतां हवो बरो ना, आतां विशेश दग या, विशेश थंड या, विशेश पावस, वातावरण बदल्ल्याकय म्हाका बरेंपण जायत कोणना. आनी थोडे फावटी आमी चिंता म्हजो बापूय बरो ना, म्हजी आवय बरी ना, देखून म्हाका जिवितांत ताचोच कांय ना. आवय बापूय बदल्ल्यार हांव म्हाका बरेंपण कोणना. थोडे फावटी आमी चिंता म्हजो घोव बदल्ल्यार जायत की, म्हजी बायल बदल्ल्यार जायत की, म्हजो लोक बदल्ल्यार जायत की. पूण मोगाचें न्हू, आमी भायर पळयता, आमी पळयचें मोगाचें भितर. म्हज्या भितर जर तर हांव देवा थंय एकवटलो जाल्यार साम पावल कशें सांगता मोगाचें तशें आमी सांगूंक शिकता. फिलिपीक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या वसरांत 13व्या वळीर, फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13 साम पावल म्हणटा, म्हाका बोळ दितेल्या, म्हाका सकत दितेल्या समिया जेजू क्रिस्त थंय सर संगती हांव करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. कसलो भावार्थ पळया, अखंड भावार्थ, थीर भावार्थ, गूण भावार्थ. म्हाका बोळ दिवचें, म्हाका सकत दिवचें वातावरणांनी, त्या सरकारांनी, म्हज्या आवय बापायनी, म्हज्या भाव भयणींनी, म्हज्या घोवान बायलेनी, म्हज्या भुरग्यांनी, या म्हज्या बेनिफॅक्टरांनी न्ही, या ती आर्थीक परिस्थिती होंदून म्हाका आशिर्वाद मेळचे न्ही. म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसल्या पुरो, तो म्हाका बोळ दिता आनी सर संगती हांव करूंक शकता. क्रिस्तांवाचो भावार्थ असो जायचे. जर तर समी म्हज्या सांगाता आसा, हांव म्हज्या जिवितांत वर्तो जातलो. परनेसा समेतान आमी पळयता, हे नोका सांगाता सर्वेस्पर देवूच आसलो, देवा सांगाता प्रामाणीकपणान तो चल्लो, ह्या संवसारांत एक जैतेवन जिवीत जियेलो, जिविताच्या अकरेक देवानूच ताका उखल मेलो. उत्पत्ती बूक 5 वसर 20 आनी 4 वळ. जेनेसीस चॅप्टर 5:24. उपरांत आमी वाचता 7व्या वसरांत येता आसतना त्या काळार सगळे लोक खोटे जावन आसले, चिंता, तांची भोगणां, तांचे संबंध, तांचो वेपार वैवट सगळो खोटो जावन आसलो. पूण त्या काळार नोए देवा सांगता प्रामाणीकपणान चल्लो. पळया, तो ताची पतीण जोआन आनी ताचे 2 जाण पूत, ते 1 जाण पूत हॅम, श्याम आनी जाफेत, आनी तांचे तेगी बायल्यो, ही 8 जाणां प्रामाणीकपणान चल्लीं. 100 वर्सां तांणी कठीण परिश्रम करून व्हडल्यान सयत एक तारू बांदलें, आर्क ऑफ नोवा म्हणटा. नोएचें आर्क, नोएची ती 2 तारू तांणी बांदलें. आनी तेन्ना सगळ्या संवसारार बुर्तुगालाचो पावस आयलो, सगळो संवसार बुडच्याचो असलो पावस आयलो. तांचें तारून त्या बुर्तुगालांत उपेलें आनी ते बाचाव जाले. 8 जाण मात्र बाचाव जाले. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावा भयणी,
देव तुज्या सांगात आसतना केद व्हडली भुंयी कांपणी येत जाल्यार केद व्हडलें वारें वादळ येत जाल्यार कसलें वायट येत जाल्यार तूं बचाव जातलो कित्याक देवान म्हाका तुका बसयलां इजाया प्रवादीच्या बुकांत 40 आनी 5 वर्सांत दुसऱ्या वळीर आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वयशी जाल्यार उदक तुका बुडोवंक शकचें ना उज्यांतल्यान गेल्यार तो उजो तुका हुलपावंक शकचो ना कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा म्हाका जेन्ना देव म्हज्या सांगाता तुज्या सांगाता आसत जाल्यार म्हाका जेन्ना तोच देव आमकां सर वायटा विघ्नांतले तो राखता आनी सांबाळटा मात न्ही कांयच बेळें जायनातल्या जाग्यार म्हाका जेन्ना बऱ्यांतलें बरें बेळें जावच्या बरें करता एक भाव म्हाका म्हणटा तो दुबयंत आसलो आनी दुबयंत आसतना ताच्या कंपनींत असल्या सगळ्यांचें काम गेलें तेंय कोरोना वायरस येता आसतना सगळ्यांक कितें ताणें काण दवरलेलें तो म्हणटा ताका एकल्या मात दवरलें आनी ताका एक विशेश काम दिलें आनी तें काम करता आसतना त्या कोरोनाच्या वेळार म्हाका जेन्ना सगळ्यांनी म्हणचें आसलें की आमचें आतां काम येतात आमी येता त्यो पळयत जाता पूण हो म्हणटालो खंय पळयत पुस्तक वाचता देखून तो म्हणटालो खंय आब्राम आपल्या आवय बापायचें घर सोडून आयलो कांयच ताच्या हातान नातलें पूण देवान ताका भोव ग्रेस्त केलो आनी तो केदाळ वाचतालो खंय उत्पत्ती बूक थंयसर 13वा वर्सर दुसरी वळ जेनेसीस चॅप्टर 13 वर्स 2 आब्राम आपल्या आवय बापायचें घर सोडून भायर आयल्या उपरांत देवान ताजेर भरपूर आशिर्वाद घालो आनी ताका देवान ग्रेस्त केलो ताजे लागीं धन दिरवें जानवरां सगळीं भरपूर आसलें म्हणून आनी तशेंच हो देवाचेर पातयेता विस्वास दवरता ताजे सांगाती आनी सगळे इंडियाक पाटी रोडोन गेले पूण हो एकलोच रावलो देखून तांणी म्हळें तूं हांगासर रावना नाका आतां कोरोना वायरस वेळार तूं कश्ट जातलो म्हळ्यार तो म्हणालो म्हज्या धनयान म्हाका हांगासर रावंक सांगलां आनी देव म्हज्या सांगात आसल्यार तोच म्हाका राखतलो सांबाळटलो म्हण आनी तशें जालें देवान ताका राखलें सांबाळलें कोरोना वायरस येवनचें बरी आसली ह्या पिडेन तो पडलो पूण कोरोना येवंकूच ना ताच्या बदलाक ताका धनयान इतलें बरें काम दिलें आनी त्या कामाच्या जाग्यार ताका इतलें प्रमोशन दिलें तांणी इतलें जोडलें की तो म्हणटा कोरोना वेळार लागभग 1.5 वर्सां भितर तांणी इतलें जोडलें की ताच्या जिवितांत पयलीं जोडूंक ना आनी मुखार जोडूंक जाता की ना कोण ना म्हूण तो सांगता आनी तो आतां दुबयंत एक भोव वर्तो ग्रेस्त मनीस जाला प्रेज द लॉर्ड म्हाका भोर दितल्या देवा ती सर संगती हांव करूंक शकता आनी मुंदरसून सांपावल थंयसर म्हणटा 4थ्या वर्सांत 19व्या वळीर फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 हे देवाचें उतर म्हज्या भावा भयणी तूं जर तर तुज्या काळजां जगोवन दवरताय खंय गेल्यार तूं ग्रेस्त जाताय आनी देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या समिया जेजू क्रिस्ताक सर्गी ताज्या देवा बापा थंय आसच्या त्या ग्रेस्तकायेतावन तो म्हज्या सर गरजांनी पावतलो प्रेज द लॉर्ड म्हाका जेन्ना आमी एक अभिमान भोगचें एक आमकां व्हडपण भोगचें केदाळा जर तर म्हाका मस्तो जागो आसा आनी जाग्याची ती पेपरां ते काल म्हणटात स्टॅम्प पेपर आनी घालें तो टोसो आनी कितें तुमचें पडटा जाग्याचें ती पुरो पेपरां आसलें फायल पळयतना थोड्यांक भारी एक संतोश जायतो जागो आसा आनी थोड्यांक संतोश लॉकराची सावी पळयतना बँकाच्या लॉकरांत जायते भांगार आसा 20 लाखांचे की 30 लाखांचे की 40 लाखांचे आनी थंय हांगासर फ्लॅट असल्यार फ्लॅटाची सावी आसा फ्लॅटाचे डॉक्युमेंट्स आसात भारी संतोश ह्या पूत बोरगांवांत आसा दूपर गांवांत आसा ती बारी ग्रेस्त बारी शिकल्यान हेंच मतीन दोन अभिमान भोगची पूण म्हाका जेन्ना देवाच्या भुरग्यांनी अभिमान भोगचे साम पावला बरी म्हजो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हजो तो म्हजो स्वामी म्हजो देव आनी हांव ताचो आनी त्या समयान जेजू क्रिस्ताक देवा बापाचे एकवटान सरकार असली सर ग्रेस्त काय आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ह्या दिसांनी हांव एक बूक वाचता आसतना हांवें वाचलें आकाशाचेर मोगाचें एक नेकेत्र आसा खंय एक नेकेत्र आनी तें नेकेत्र सगळें नेकेत्रच वज्र खंय ही भुंय केदी व्हड आसा ह्या भुंयचेर एक ल्हानशें एक वज्र मेळ्ळ्यार ताका आमी लायक कोहिनूर वज्र सड्ड म्हण येदें व्हड आसत ताका आमी म्हणटा करोडाचें मोल बांदता सगळी भुंयच एक वज्र जाल्यार कितलें मोल आसत मोगाचें एक नेकेत्र म्हळ्यार आमी जाणा 1000 भुंयो सगळी पृथ्वी सांगाता जाल्यार एक सूर्य जायना सूर्याक मात्र आमी नेकेत्र म्हणटा ताचें व्हडलें एक नेकेत्र 1000 वांट्यांनी व्हड एक नेकेत्र सगळें नेकेत्रच वज्र खंय ताचें मोल आमी बांदलें बरी आसा की पूण तसलें नकेत्र कितले लेख मितनातली थंयसर सरकार आसा ती सगळी आस्पदी कोणाची म्हज्या देवाची म्हज्या देवा थंय आसले त्या ग्रेस्तकायेतान देव म्हज्या सर गरजांनी पावतलो म्हळ्यार हो भावार्थ साम पावला असलो भावार्थ म्हजो तुजो जायजे म्हाका जेन्ना असल्या भावार्थांत जुजे जियेलो जाकोबाचो पूत इसाक जियेलो इसाकाचो पूत जाकोब जियेलो आनी देवाचे भुरगे जियेले दावीद राय पळया तो एक गोवळी जावन आसलो थंयसर गोरवां सरो नासलो पूण देवान ताका कितलो उंच मारलो पळया देखून किर्तनाच्या बुकांत तो म्हणटा सोबी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना
कीर्तन 20:3 पहिली वळ. आनी तसो म्हणटा सर्वेस्पर देवान म्हाका शेणांतलो भायर काडलो, गोरवां सरयतल्या गोरवां मदें आसल्या म्हाका ताणें भायर काडून म्हाका वर्तो केलो. म्हाका न्हू देव तुका वर्तो करूंक आशेता. तुज्या जिवितांत जायते कश्ट आसूंक पुरो, जायते दूख आसूंक पुरो, जायते समस्या अनवर आसूंक पुरो, पूण अत्रेगान समयाची वाट तूं बळें. किर्तनाच्या बुकांत दावेद रायान घावचें तें आयक 40व्या अवसरांत पयल्या वळीर बूक ऑफ साम्स चॅप्टर 40 वर्स 1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. मोगाचें न्हू एक फावटी हांव म्हज्या घरा लागीं गुड्यार भोंवन आसलो. सेमिनारींत हांव गांवां गेल्लो, ब्रदर हांव. ते वेळार चड असल्या मागण्यांत हांव नातलो कॅरिस्मॅटीक. जाल्यार थंयसर एकली पालो खातर नासली. ती म्हाका पळोवन म्हाका आपय लागली आनी म्हाका पटलून तर रडली. हांवें चिंतलें कित्याक रडटा. आनी उपरांत ती म्हणाली, तूं सेमिनारी गेलाय, म्हजी दूख काजर जालां, भुरग्यांचे देणे ना, तूं सेमिनारी गेलाय, देवा सांगत आसाय कॉपेलांत बोपय सक्रामेंता मुखार आराधना करताय, म्हजे दुये खातीर महाग, म्हजे दुयेक एक भुरग्यां जायचे काजर जावन ताका 10-12 वर्सां जालीं. भुरग्यांचे देणे नासतना सगळें ताका वांजणी म्हण आपयतात, गोड्ड म्हण आपयतात, ताका भारी बेजार जाता, ताका जिवीतच नाका म्हण जाता. तुवें मागल्या ताका भुरगें मेळटा, महाग तूं रडोन तिणें सांगूंक सुरू केलें. म्हाका न्हू हांव तितलें मागलो न्ही, पूण जाल्यार थंयसर फातर आसले त्या गुड्यार. जाल्यार हांव दिमयेर पडोन थंयसर त्या म्हज्या मोगाच्या एका स्त्रियेच्या दुकान सांगता हांवें मागणें केलें. म्हाका मागणें केलें. ताज्या उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत सेमिनारी आयल्या उपरांत तें सोडास म्हाका बोपय सक्रामेंता मुखार हांवें मागलें. म्हाका थोडे म्हयने जायत जाल्यार म्हाका वय फोन आयलें, तुवें त्या दीस मागलें, त्या म्हज्या दुयेक बरी खबर आसा, देवाक हांव अर्गां आनी होगलाप, थंयसर तूं देवाक अर्गां आनी होगलाप दी. म्हाका आनी एक फावटी हांव रजेर येता आसतना तिच्या भयणीच्या दुयेक भुरगें आसलें. सांगाता देवाक अर्गां आनी होगलाप दिली. म्हाका अत्रेगान देवा लागीं मागल्या वेळार देव आमचेशी बागवाता. देव सरकार आसा न्ही, ताणें सकला वळय जाल्यार कालगरजे बागवाजे बागोवन आमच्या उल्याक तो कान दिता. पूण म्हाका तसल्या भावार्थान आमी सर्गींची दारां बडोवन मागोवंक आमी शिकासी. इजाया प्रवादीच्या बुकान 9:15 बिबोळ. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15. सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत काय, आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची तिका विसर पडत काय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारय हांव तुका विसरचना. एक आवय आपल्या गर्भांतल्या बाळशा कितेंच विसराना, तिके दाळा तिका आपल्या गर्भांत आरावन धरता. पानो दिवच्या भुरग्याक कितेंच एक आवय विसराना. एक भुरग्याक एपटी पानो दिवन एक अर्दे वर एक वर जाल्यार परतून असो पळयता खंय भुरग्या आतां भूक लागल्या कोणना, ताका दुसरें कांय खाण ना, म्हजोच पानो ताका खाण जेवण म्हणून. त्याच रितीन मोगाचें न्हू देव जाणा आमकां देवानच पानो दिसय, पानो दिसय तशें पवित्र आत्म्याचो पानो दिसय, ताच्या कृपेचो पानो दिसय, ताच्या हजरपणाचो पानो दिसय, ताच्या आशिर्वादांचो बेसांव असो निरंतरी मोगाचें तो आमकां दिवनच आसता. देखून एक भयण विशेश तरान रडोन ह्या मागण्याक कान दिवन आसली. ऑनलायन जावं पुरो दिव्यवाणी लायव्ह मागण्यांचे कार्यक्रम वा आमच्या दैवीक ललित मंदिराचें आराधना वेळा ती वयते येतेर ती मागणें आयकून आसली, तांचो वांटो घेवन आसली आनी ती रडोन आसली. कित्याक म्हळ्यार तिचो घोव जायतो कश्ट येतालो, मस्त पियोन येतालो, तिका खोट मारतालो. भुरगीं बापायचें पळोवन भुरगीं घरांत पोसलें उलयतलीं, मागणें करूंक आयकनातलीं, शिकोवंक आयकनातलीं, जायती पक्रीपणां करतलीं. त्या खातीर भुरगीं हे सगळे कश्ट पळोवन ती भयण निराश जाल्ली. त्या वेळार मागणें करता आसतना हांवें थंयसर कॅथरीन म्हळें गे, त्या भयणीक अशें बगलें गे देव आपयता म्हूण. कॅथरीन रडा नाका, देवान तुजें दूख पळयलां, देवान तुजें दूख एका सिसलेंत भरलां, देवाक तुजी दूख कळीत आसा. किर्तन 50:8 बूक ऑफ साम्स चॅप्टर 58 वर्स 6. तक्षण मोगाचें चड तिणें रडलें, म्हळ्यार तिका बुजयल्या बरी बगलें. चड रडोन देवा तुका अर्गां, देवा तुका स्तुती, तुवें म्हजी दुखां पसून काडली, म्हजें नांव व्हडल्यान आपयशें गेलें, कॅथरीन कॅथरीन म्हणून. तुका म्हजो मोग आसा, तुका म्हजी विसर पडोना, तुका म्हजी जतन आसा, तूं म्हाका आरावन धरता म्हण तिका विशेश तरान समयान आरावन धरल्या बरी बगलें. देवान तिजी दुखां पसून काडल्या बरी बगलें, देवान तिजेर आशिर्वाद घाल्या बरी बगलें. ती भावार्थान विश्वासान मागणें करूंक लागली. उपरांत दैवीक ललित मंदिराक येवन मागणें करून ती गेली. दीस वेता वेताना मोगाचें न्हू तिच्या घोवान सोरो सोडलो. आनी घोवान सोरो सोडलोच घरांत कितली शांती समाधान म्हणना. घोव आनी बायल दोगांय रितीरी गायली. ताच्या उपरांत सांगाता मागणें करूंक शिकली. म्हळ्यार हात धन मागणें करचें. तुमकां काय सांगता तर घोव बायलां तुमी पळोवन आसात आनी तो वांटो घेवन आसात उडास तोरा, तुमी घोव बायलां सांगाता हात धन खंय येपणी, हप्त्या येपणी, ह्या म्हयन्या येपणी, काजाराच्या दिसाक केल्ली बासवणी एकामेका परतून करा.
सोमिया जेजू समोर हांव तुका पतीन म्हूण घेता, पती म्हूण घेता, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुजो मोग करता, हांव तुका विश्वासी रावता, हांव तुका मानान देखता अशें तुमी सांगिल्ल्या वेळार तुमचो मोग परतून घट जाता. आनी सदांय भुरगीं आसतना सांगाता हात धरन तुमी एकामेका खातीर मागा, देवा आमकां एकामेका दिल्ल्या पासून तुका अर्गान योग आनी काजारी जिवितांत ही भुरगीं आमच्या जिणयेचे फळ जावन दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गान योग दिता. ह्या भुरग्यांचेर आमी आवय आनी बापूय जावन दोगांय सांगाता म्हणून आशिर्वाद घालता. ही भुरगीं आमची न्ही देवा, देवा तुवें दिल्लीं ती भुरगीं आमी केवल एक खातीर ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल, तांकां जाणवाय बुदवंत काय उगडास सकत दी, बरें करून शिकोवन दी, बरो फुडार आसा करून जावन दी, समाजेन तशी वर्ती महान जावन दी अशें तुमच्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिया. कशें भुरगीं बदलतात पळया. ह्या आवय बापायन त्या रितीन घरांत मागणें करून सुरू केलें गे भुरग्यांक ती बदलावण आयलीच न्ही गे सवकास सवकास. पोकरीपणां सोडलीं, पोजणें उलोवचें सोडलीं, कित्याक तांणी पळयलें आवय बापायनच वायट उलोवचें सोडलें, खबरो उलोवचें सोडल्यो, ह्या भोंवचें सोडलें, सांगाता म्हणून मागणें करचें म्हणून भुरगीं मागणें करूंक सुरू केलें. कुटुंबांत मोगाच्यान बदलावण आयलें, कुटुंब मागण्यांचें जालें. कितलो वर्तो संतोश शांती समाधान दैवीक रेत्र मंदिराक तांणी येवंक सुरू केलें. देवाचें उतर वाचल्यान तांचें जिवीत नंदन जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव असलींच अजापां विस्मितां करूंक तो आशेता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 10:11 रोमन्स चॅप्टर 10:11. देवाचेर पात्येनी आनी विस्वास दवरलो कोणूच लजेक पडचो ना, उडासना. देवाचेर तूं पात्येनी विस्वास दवरताय तुज्या वैयक्तीक जिवितांत या कुटुंबा जिवितांत, तुज्या वेपार वैवटांत, तुज्या वावरांत, तुज्या शिकपांत, तुज्या खंयच्याच येवजणेन तूं लजेक पडचो नाय. मगार सर्वेस्परा थंय तूं संतोश सोद, सगळे तुज्या काळजाचे अत्रेक तो तुका थांबयतलो. किर्तन 30:7 तिसरी वड, साम 37:3. सोम्या थंय संतोष सोद. मोगाच्यान दोळे आमी धांपया आनी नियाळ करया, ध्यान करया, देवाचें दर्शन घेवंक आमी प्रयत्न करया. सोमी तुका दर्शन दिता उजवाडाचें, परजळाचें, महिमेचें. त्या उजवाडान परजळान तुजो काळोख नपयस जाता, तुजें दूख नपयस जाता, तुजी खंत बेचाराय पयस सरता, तुका आंतरीक बरी भलायकी मेळटा. देव तुज्या दोळ्यांत ती दुखांक पुसून काड तुका म्हणटा रडा नाका, आयडा आयडा, तूं रडा नाका. राफाएल तुजेर म्हजें आशिर्वाद आसा. वय प्रवीण, प्रवीण, प्रमिळा, रेनिटा, लॉरेन्स, नांव काण तुमकां आपयता. शार्मिळा, शालोम, सालोमी, हांव तुमचेर आशिर्वाद घालून आसा. तुमी म्हज्या मोगाचीं. रुयोना, सियोन, सियाना, शियोना तुका आपयतात. सुनीता म्हणून, नीता म्हणून आपयतात. देवाचें आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या घोवाचेर आनी भुरग्यांचेर आसा. रडा नाका तूं, भिये नाका तूं. Rensita, you are being blessed at this very moment. You have gone through lots of tears. देव आमा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालता. नांवान तो आपयता, नांवान तो तुमकां हर एकल्यांक आपयता. सर्गीचे बाबा दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या हर एका विक्षकाचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्यांची दुकां पसून काड बापा. हर एकलीं तुका अत्रे घान वाट पळयतात बापा. ती तुका उलो मारता आसतना बागोवन तांकां कान दिवन तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. मन तुजे नितळ करूं, काळीज तुझे पवित करूं. मन तुझे नितळ करूं, काळीज तुझे पवित करूं. देवाच्या उतरांक खालते मान घाल, देवाच्या उतरांक खालते मान घाल. जेजूच्या वाटेन सदांच तूं चल, जेजूचे वाटेन सदांच तूं चल. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो, सर्गीन माळो. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकता सोताळो, सर्गीन माळो. बदल बदल बदल, जिणी तुझी बदल, बदल बदल बदल,
जीणी तुझी बदल. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.